फाटल्या कांय दिसांनी बॉक्सायडाचो ओर पोर्टानूच डंप आसा. स्थळाव्या लोकांचें म्हणणें आहा की खंय तरी हेतूर पॉलिटिकल इंटरफिरन्स आहा म्हणून हो ट्रान्सपोर्टेशन बंद आहा. ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसल्या कारणान हांगासर बॉक्सायडाचे तशे ओराचे ढीग पडलेले आहात आनी हेच्या वयल्यान आनीक पोल्युशन जाता. हांव जयेश शेटगांवकर. 8 दीस जाले मुर्मुगांवच्या पोर्टान बॉक्सायट ट्रान्सपोर्टेशन बंद आसा. आता हे लोकल आमदाराचे डिसिजन खंय, तेका आपूण रस्त्या वयल्यान ट्रान्सपोर्टेशन करून दिवचो ना. बरी गजाल. फूल फ्लॅश मुर्मुगांव जनतेचो तुका सपोर्ट आसतलो, त्याच्या बरोबर हांवूय तुज्या बरोबर आसतलो. पूण म्हाका मातशें तुज्या वागणुकीचेर आनी तुज्या ह्या डिसिजनाचेर मातसो डावट मारता. कित्याक लागून 6 म्हयन्या पयलीं तुम्ही असोच एक प्रोटेस्ट केलेलो सड्यावयल्या काही लोकांक आनी सड्यावयल्या काही समाजसेवकांक घेवन तूं मुर्मुगांवच्या जेटीचेर गेलेलो आनी थंय तुवें प्रोटेस्ट केलेलो. आनी तेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन जो वास्कोच्यान जातालो तो आतां सड्यावयल्यान जावपाचो जालो. तेचे ओवरऑल जे डिसिजन जे जाल्लेले आसा पळय, फक्त ट्रान्सपोर्ट कॉन्ट्रॅक्टर चेंज जाल्लो, खंय ट्रान्सपोर्ट बंद जावंक ना. जर तूं आयज बॉक्सायट बंद करूंक सोदता जाल्यार तुवें कोळसोय बी बंद करपाचो. त्याच पद्दतीन जर कोळसो आनी बॉक्सायट दोन्ही आडकोन उरले जाल्यार हे दोन्ही कॉमोडिटी वास्कोच्यान ट्रान्सपोर्ट जावपाचे बंद जातले. बरी गजाल, कांयच डावट ना. बट दुसऱ्या वाटेन म्हाका डावटफूल अशें जाता की परत 2 म्हयन्यान जर चालू जालो जाल्यार मुर्मुगांवच्या जनते बरोबर हो खेळ खेळ्ळ्या भशेन आसतलो आनी हेका फक्त जबाबदार लोकल आमदारच आसतलो.